मंगलम मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आजी स्वामेले यती दीक्षा घेतिले एक दिवसू माघ शुद्ध त्रयोदशी दिवसाक आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यांनी आमकां तांणी यती दीक्षा दिलेले। सो त्या यती दीक्षा घेतिल तसले स्वामेल उपस्थिती शिराली गांवांत आसतना शिरालीचे जनांनी एक तांगेले एक अभिप्राय व्यक्त केले की त्याची दिवसू एक सभा कार्यक्रम दवन घेवन स्वामेक एक वंदनार्पण की ना गुरुवंदन करका म्हणून तांणी एक अभिप्राय व्यक्त केले। तांगेले हे अभिप्रायाक समजावन आयच्या दिवसाक हांगा सभा कार्यक्रम घडत आसा। आताची उटू लोकांनी शिराली गांवचे पेंटेचे विषय सांगिल्लो आसा। तशीच यती दीक्षा दिलेली आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामेले बद्दल विषय सांगिल्लो आसा। आमगेले प्रिय गुरुवर्य स्वामी केन्ना केन्ना हांगा वास्तव्याक आयले ताजेय विशय तुमगेले दराक उटूची कुलंकुश जावन घेवन सांगिल्ले आसा। विशेष जावन घेवन आमगेलेची आमकां संबंध पाविले तसल दिवसू माघ शुद्ध त्रयोदशी प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यांनी आश्रम दिताना दोन तांणी दिवस चूज केल्ले, एक माघ शुद्ध त्रयोदशी आणि एक माघ कृष्ण पंचमी। सो अशी एक दोन तांणी मुहूर्त तांणी निश्चय केल्ले आणि कसने आसल्यार वैकेची उटूची रामदेवान प्रसाद दिवका कितलेही मुहूर्त बरे आसल्यार वैकेची पंचग्रह उच्च आसल्यार वैकेची जरी रामदेवान प्रसाद दिलना तरी ही कसने करचेक जायना। हे एक परंपरान तूं घालून दिल तसले एक परिपाट तुमकांय दिसताले की आमी कशी संन्यास घेतले, कशी आमी हांगा आयले, कसन घडले हे तो आमकां गोत आसा। कोणाक आमी गांवभर काय सांगिल्लें ना, एक दोन पंत आमी सांगले उरताले। सो कसने आसल्यार वैके रामदेवाले इच्छे अनुसार घडचे। प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याक पसंद असो पसंद ना शिवरो रामदेवाल पहिले प्रसाद जावका। सो 2014 आमी मठाक आयले। 30 मे 2014 आमी पर्तगाळी मठाक आयले। 2 वर्ष पहिले अर्थात 2012 आमगेले स्वामेल चातुर्मास बेळगांवांत आशिल्ले आणि आमी बेळगांवांत खंयचे शाखा मठ स्वाम्यान बांदले त्याची शाखा मठांत आमी खेळ घेवन होड जाल्ले तसल व्यक्ती आमी म्हळ्यार आमगेले संपूर्ण जीवन आरंभातुल्यानची जर आमी अवलोकन केलें हे पयलीं आमकां इतलें गोत नाशिल्लें। कडे मठाक आयले नंतर स्वामेल संपर्कांत आध्यात्मिक जीवनांत प्रवेश करत 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 गेलतना आमी केन्नाय सांगता न्ही की देवान एक एक लोकां ललाट रेखे पहिले बरोवन दवरले म्हणून घेवन। सो आमी कडेन अशीची अवलोकन करत 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 गेलतना कळ्ळें की आमी आरंभातुल्यान जन्मा आयिल तुल्यानची पर्तगाळी मठाक आमकां संबंध आशिल्ले। आत्ता न्ही खाली बेळगांवांत मात्र संबंध न्ही, आमी खंय जन्म आयले 1995 आमी तेन्ना कासरकोडांत आमगेले जन्माक आयले। थंय गोपालकृष्ण देवस्थान आसा। ते गोपालकृष्ण देवाक थंय वैकेची स्वाम्याक संबंध पाविल तसले देवस्थान ते। सो वापस स्वाम्याक हे जाले। तदनंतर आमगेले मूल
तुमकां गोत आशिल्लें तशें जाल्यार भटकळ वडेर मठ तेय वैकेची स्वामेल मूल मठ आनी शाखा आमकां मूल मठय जाता शाखा मठय जाता. सो तसल मूल मठान तूं आमगेले ताक संबंध पाविल तशें जाल्यार हें जाता मूल गांव तशें मूल मठ. वापस ते कोणाक संबंध पावले वापस पर्तगाळी मठाक संबंध पाविले. बेळगांवांत आमी वास करता आशिल्ले. सो बेळगांवांत तूं खंय वास करता आशिल्ले ते वापस आमगेले स्वामेले शाखा मठ. सो आरंभातुल्यान कासरकोड जावो भटकळ जावो बेळगांव जावो खंय गेल्यार वैकेची तांगेल आश्रयांतूच आमी आशिल्ले म्हूण घेवन एक दिसून आयले. लास्ट हेडक्वॉर्टर्सा येवन पावले. हांगूच पहिले मूल मठ जाले शाखा मठ जाले उठू जाले कशी तुमगेले एक एक पोस्टिंग उरता. पहिले तो मॅनेजर म्हणून जाता मॅनेजराकिंत पहिले क्लर्क म्हणून जाता कडेन एसिस्टंट म्हणून जाता कडे मॅनेजर म्हणून जाता सिनियर मॅनेजर म्हणून जाता लास्ट एक व्हड पदवी एक येता. सो लास्ट हेडक्वॉर्टर्साक येवन घेवन पावले पर्तगाळी. सो येवचें कारण कसन की म्हळ्यार आमी एक शिष्य स्विकार करचे आसल्यार वैक्याची एक वटूक तांणी एक म्हळ्यार मस्त कडेन अवलोकन करपा पडटा. मस्त एक शिष्याल वैक्याची जातक परिशीलन करचें पडटा. मस्त तितले विशय आसा एक दोन विशय न्ही. सो 2012 तूं आमगेले स्वामेले बेळगांव चातुर्मास आशिल्ले ताजे पयलेची मस्त तितले जातक स्वामेल्याक आशिल्ले. 500 जातक आनी स्वामेल्याक आशिल्ले. आमगेल्यान तूं नाची नाशिल्ले आमगेले जातक नाशिल्ले. खंय आयले की म्हळ्यार जातक भायर 2012 तूं बेळगांवांत चातुर्मास जाले. चातुर्मास जाले तेन्ना हांगा थंय नांच थंय स्वामेल्या येद्राक आयले आमी. सो स्वाम्यान हो एक वट वस न्ही वे. सो श्रीधराचार्याक एक सांगलें तुमकां तो श्रीधराचार्य गंगोळी श्रीधराचार्य तो त्या मठान तूं मस्त ताणें सेव केल्लो आसा. सो एक दिवस कसन जालें की म्हळ्यार हें कोणाक गोत ना मे बी आमी सांगलें उरतालें. तो कसन करचें लागलें की म्हळ्यार आमकां एक फोटो जावंक आशिल्लो तुगेले म्हणून सांग मागेलो फोटो हाक कितें जावका ना 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 तुगेलो मस्त उडगा आसा ते एक फोटो जावका म्हणून हाक कित्याक आनी फोटो म्हणून आमी आश्चर्यचकित जाले. म्हळ्यार आमकां तेन्ना गोत ना कसन जाता आसा. आमी तेन्ना 2012 म्हळ्यार लागीं लागीं आमी तेन्ना 10th शिकता आशिल्ले. आमी 10th स्टँडर्डा आशिल्ले 16-17 वर्सां आमकां तेन्ना ना PUC फस्टांत आमी शिकता आशिल्ले. सो कडेरी कसन कितें आमी इग्नोर केलें कसन हें केलें ना. डायरेक्ट विचारचें गेलें म्हळ्यार लीक आउट जाता विशय लीक जाता. सो स्वामीन तें गुप्त दवरका म्हणलें स्वामीन येवचें नाशिल्लें. सो ताणें तें हें केलें फोटो विचारले कडेरी मस्तीत कडेरी जातकनी नकल दुसरे मेन कॉपीचे नकल करून घेतले. कडेरी जातक स्वाम्याक पावले म्हळ्यार मूल प्रती घेवच्याक जायना न्ही मूल प्रती घरांत उरता. सो ताजी नकल आनी करून घेवन एक कॉपी स्वाम्याक पावले. बट आमकां कशें तेन्ना विशय तितले समंजस जावन घेवन कशें गोत नाशिल्लें. सो अशी जालें कडेन 2014 स्वामेले प्रसाद घेतले. 2014 माघ शुद्ध द्वितीया दिवसू स्वामीन देवाक प्रसाद लायिल्ले. आमकां याद आसा 2014 माघ मासांतू स्वाम्यान प्रसाद लायिल्ले आनी 2 दिवसां नंतर कुटुंबाक विशय तिळशिले की आमगेल नांवारी देवान प्रसाद दिले म्हणून. बट आमगेल किंता 5 लोक आशिल्ले हे पयलीं आमकां गोत ना. मठ आयले नंतर हांगा थंय फायल्स आनी पळयतना आमगे किंता पयलीं कोण कोण आशिल्लो टू लिस्ट आमकां कळून आयलें कोण आसा कितें आसा. तेन्ना हुट्टू लोकाले हे पळयतना हुट्टू लोकाल एज आमगे किंता चड आसा 25 वर्स तेन्ना जावन गेले. 2012 न्ही आसतना तांकां 21 वर्ष 22 वर्ष अशें न्ही आशिल्लें. आमकां तेन्ना खाली 18 वर्ष. बाकी लोकाल हुट्टू 21-22 वर्सां वयर आशिल्ले. हुट्टू लोकाल लास्ट आमगेले जातक आशिल्ल्यान लास्ट आमगेले जातक आशिल्ले. कडेरी स्वाम्यान वैकेची गुप्त जावन उरका म्हळ्यार कितें री
कोणाले खंयचे व्यक्तीले खंयचे गांवचे कसनेय हे करनाशीची ABCD अशी घालून पेटयले म्हणजे एक ज्योतिषालेक अवलोकनांनी करून घेवका न्ही वे सो तशी अवलोकन करून घेऊन तांगेल अभिप्राय आयिल नंतर तांतू एक 7 जातकांतू एक 3-4 जातक मात्र सिलेक्ट जाले 3-4 जातकांतू रामदेवालेक दवरले स्वामी खंयचेही पसंद असो हे दिव आमकां हे वटू आमकां जाय ना हे वटू लास्ट रामदेवान प्रसाद दिवका कितलेही असल्यार वैकेची रामदेवान प्रसाद दिवका तो तागेलें आयुश्य चड उरतालें तो अत्यंत बुद्धिवान उरताले तागेले बरेची ग्रहयोग उरताले कसने असल्यार वैकेची रामदेवान प्रसाद दिल ना जाल्यार जावचें जायना सो तेन्ना रामदेवान पयले एक जातक हे केलें कित्याक की म्हळ्यार कडेन खंयचे भटमामान लायले आमी चवकशी केल्या कसन केलें तुमी म्हणून कसन केल्लें कशी लायली तुमी प्रसाद म्हण कित्याक की म्हळ्यार प्रसाद लायतना आमगेली अनुमती वैके जावका डायरेक्ट लावचें जायना वटूल जाल्यार अनुमती ना जाल्यार स्वामी तेन्ना रामदेवालेक प्रसाद लायनाचे सो आमगेले की अनुमती म्हळ्यार बेळगांवचे कोण ग्रहस्थ आशिल्लो योग्य ग्रहस्थ तांगे कडच्यान तांगेले अनुमती एक कसने विचार प्रसाद लावचो आसा तेन्ना आमी अनुमती हे केले अनुमती कशी की म्हळ्यार आमी बाल्य तुलेन एक प्रत्येकाली मठाकची इनडायरेक्टली संबंध म्हळ्यार आमकां प्रिय गुरुवर्य स्वामेले अनुग्रह आरंभातुलेनच आसा भटकळ मूल मठ त्या मूल मठाक वास्तव्य दिलेलेची आमगेले स्वाम्यान हाजे पयलेच स्वाम्यान 5 स्वामे पयले तेन्ना मूल वास्तव्य दिलेलेची कोकण पर्तगाळी मठातुल्यानची भटकळ आमी वास करता आशिल्ले म्हळ्यार परंपरा कडेन बेळगांवाक वैकेची प्रिय गुरुवर्य स्वाम्यान शाखा मठाक राबयसिले भट कुटुंबाक सो तेन्ना तुलेन एक स्वामेले एक अनुग्रह स्वामेले एक तितले एक उपकार तेन्ना तुलेन आसा आतां अनुमती विचय म्हळ्यार आमकां गोत आसा आमी म्हळ्यार कसने आमी सोडचें पडटा हेय आमकां गोत आसा ना म्हळ्यार स्वामेले एदराक कशी हे जाता म्हणल्यार एक मनांत भयभीत आशिल्ले कोणाकय उरता सहज आनी तेन्ना आमगेले वयोमान सान म्हळ्यार कसन हे कशें करता कितें करता हे कसने कळना त्या वयोमानाचेर 17-18 वयोमानार करियर चूज करचेक जायना हे पळयलो हो डिसिजन घेवका सो अशी आसतना मस्तींतले हे जाता आशिल्लें आतां म्हळ्यार एक सायड हांगुटू लोकांक बेजार ना म्हळ्यार स्वाम खंय तरी कोपून घेता की कितें ना स्वामेल रागणी कुटुंबाचेर येता की कितें असले तरेचें एक कन्फ्युजन मायंड कसन करता कितें करता सो हाका उपाय ना म्हळ्यार आमी हे केलें तशें जालें ना म्हळ्यार आमी गेले दोनीची आमकां हे आशिल्लें सो हाका उपाय कसन केले की म्हळ्यार की आमी जावन फाल्यां हे जावचें नाका म्हणून आमी कसन सांगलें की म्हळ्यार तेन्ना की रामदेवान म्हळ्यार मुखार सुरचें कसन जाता जावं रामदेवान म्हणका आतां आमी ना म्हळ्यार स्वामेल मनांत कसन उरता की म्हळ्यार वटून ना म्हणलें म्हूण जाता आमी देवा प्रसाद लावचे आशिल्ले वटून ना म्हणलें म्हूण जाता जर आमी म्हळें हांगा उठू लोक बेजार आनी रडचे हे ते एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो 2 तरेचे ऑप्शन एक म्हणका एक ना म्हणका ना म्हळ्यार स्वामेले की म्हळ्यार हांगा सो आतां कशें करचें म्हळ्यार ना एक सिंपल वाट म्हळ्यार तिसरी वाट रामदेव कसं म्हणटा तशी म्हळ्यार रामदेवाल पर्यंत वचो कडेन कसन जाता पळोवया कित्याक आमी तशें म्हळें की म्हळ्यार रामदेवान ना म्हळें आमगेल्या नांवार प्रसाद जालना आमगेल्या नांवार प्रसाद जालना म्हळ्यार तेन्ना स्वाम्याक कसन दिसता वटून म्हळें देवान ना म्हणलें म्हूण जाता आशिल्लें सो तेन्ना स्वामेल रागणी कुटुंबाचेर उरना कित्याक म्हळ्यार वटून म्हणलें आमगेले रामदेवान प्रसाद दिल ना सो तांचेर कसन एक दोशारोप येना आनी ना म्हणूनच दिल्यार हांगेले वयके क्लियर जालें चल्ला हांगा उरता म्हूण जाता सो त्या निमित्तान रामदेव कशी प्रसाद दिता तशी म्हणून सांगलें तेन्ना आमी हें केलें नाशिल्लें रामदेव कशी सांगता तशी कडेन आनी चेंज ना कडेन पळयल्यार रामदेवान आमकांची दिलें आतां
तू पाय ना आता सांगेल तशी चल का. सो देवान कशी सांगल्या तशी जय बोलो म्हणले आणि मुखार सरले. सो तशी म्हळ्यार केलो पण तसं डिसिजन घेताना वयोमान सान कोणालेगी सांगचेक जायना कसन करकारे कशी करकारे हे की ते की कोणालेग विचारचेक जायना उलोवचेक जायना. सो त्या संदर्भारी रामदेवान आमगेल नावारी प्रसाद दिले. आमी त्याची सांगले आमी मारे कंटेंडर नाशिल्ले, आमी ह्या लिस्टांतून आशिल्ले. एक चातुर्मास जाल्ले एक कॅन्डिडेट मेळ्ळो स्वाम्याक. थंय 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 भोवन गेलो स्वाम्याक न्यूजपेपर दिवन गेलो. लास्ट म्हळ्यार इतले स्वामेलांनी हे जाले. स्वाम वैके मस्त आशिल्ले. आमी सांगचेक साना साना विशय आमी चातुर्मास आसतना हरशी थंय 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 विशय घेता आशिल्ले ते. तांकां गणिताची मस्त आवड. केन्ना पळयल्यार गणित तांणी केन्नाय सांगता आशिल्ले गणितवे सर्व ज्ञानकू मूला म्हणून गे न्हू केन्ना तरी सांगील तुमी आयकल उरताले. आमी हरशीची भोंवत आसाची हे करता आसाची एक दिवस याद्राक मेळ्ळे. डायरेक्ट प्रश्न कसन की म्हळ्यार शाळेंत कितले बेंचीस आसाची म्हणून आनी तूं खंयच्या बेंचार बसचें म्हणून. लास्ट बेंच बसत की येद्रा बेंचार बसत की हे उठूची अशी रितीरी चौकशी. एक बेंचार कितले लोक बसताची 2 की 3 की कितले एक क्लासान कितले लोक बसता असल आनी उठू प्रश्न म्हळ्यार स्पॉन्टेनियस गणितज्ञान कितलें आसा एक वटूक थंय परीक्षा तांगेल चाल जालें. म्हळ्यार अशी आमकां तेन्ना गोतना सहज विचारत आसा की म्हणून कडेरी थोडे दिवस जाले नंतर तुगेले बरें पुस्तक आनी हाड रे म्हळें. उठू पुस्तक कोण घेता कितें के म्हळ्यार हांगेल बरपणी कशी आसा हांगेल म्हळ्यार इतले तरेचे एक साना साना विशय आमी कशें हे स्वामीन पुस्तक विचार हांगा विशय कसो म्हणून गोतना. आमी लेक्च कसन किंवा स्वामीन पुस्तक विचारले त्या खुशीन पुस्तक दिले कडे पळयले आमकां घेवन आयले. सो इतल्यानी गोतना डिटेल जावन घेवन पयले गोत आशिल्ले आसल्यार आलोचन करीत आशिल्ले. दुसऱ्याला कोणाक तरी दिवन गेलो रायटिंग वायट आस मारे नाका म्हणून. सो हे न्हू कळना हे गुप्त जावन गेलो स्वाम्यान एक काडचे कडेरी आमी म्हळ्यार शिष्य स्विकार करतना देवा आरतीनी केलेले एक भंगी कशी कसं नाही कितें म्हळ्यार सहज नाही म्हळ्यार अशी घेतल्या JCBन उबारील तशी हांगा तुला फातोर उबान हांगा घाल तशी जायना. हांगा तुला उबारले आनी हाका यती दिक्षा दिली तितलें सुलभ ना. आरोग्या विशय पळोवका स्वाम्याक गुरु स्वाम्याक आनी आमकां संबंध कशी आसा म्हळ्यार वैमनस्यानाशी उरका. गुरु शिष्याल मध्ये वैमनस्यानाशी उरका नाजाल्यार समाजाक आनी घेवचे तशें शिष्यांक कशी एक संबंध उरता म्हळ्यार तांणी उठू समाजाक वट्ट घेवन गेन वचका समाजाक अनुग्रह करका तांगेले एक प्रितीपूर्वक जावन गेनू तांणी एक संभाषण करका खंयचे रितीरी हे जायनाशी उरका. समाजाक आनी स्वामेल मध्ये मनस्तापणे असले ना क्लेश असले तेन्नाही समाजाक बरेपण न्ही. सो असल मस्तीतले विचार येता तांगेले विद्य कितले उरता तांकां आरोग्य कशी मेळटा मस्तीतले विचार कोरून घेवन हे करचे पडटा. खंयचे अन्य संबंधी लोकाले हातूंत तक्रार येता की कितें मस्तीतले विचार कोरून घेवन हे एक पाऊल दवरका आनी ते गुप्त रितीर दवरका. पयले हे केल्यार हे करचेक जायना. सो इतल्यानी आलोचन कोरून घेवन देवाले एक प्रसाद लावन घेवन कडेरी हांगा आयिल्ले म्हळें कोणाक लागताले डायरेक्ट ना इतलो सुलभ ना म्हळें. एक राजकारणी जावका जाल्यार कितकी लोकांक वोट घालका आनी वोट घालका तान तागेले वचून म्हाका तूं घाल रे मरे तूं हे दिता ते दिता अशी करता तशी करता. एक देवस्थानान तूं वैकेची एक आदलीत मंडळी एक टर्म दी म्हाका 1 वर्ष हांव करता असल मस्तीतले जाता. हाक विचार ताक विचार तान वोट घालका हान वोट घालका अर्थात दुसऱ्यान हे केलें कुडेन तुका एक स्थानमान मेळटा कोणे तरी एकल्यान रेकमेंड करका एक्सेट्रा एक्सेट्रा. किंतु स्वाम जावचेक रामदेवान मात्र साक्षी घालत विना आनी कोणेही साक्षी घालचे जायना. कितले लोक कितले समाज लोकांक सांगल्यार वैकेच जायना. खाली रामदेवान यस म्हणका रामदेवान यस म्हळ्यार मात्र यती दिक्षा घेवचेक जाता. सो असल एक परंपरा आत्त पर्यंत चोलून घेवन आयिल्ली आसा.
आमगेल्यानी स्वामेल संबंध आम्ही मस्त पंता सांगले आम्ही चड हे करनाशिल्ले केलो विषय येऊ पण तांकांनी आमकां 50 वर्षाचे व्यत्यास आज तांणी आशिल्ले असल्यार तांकां 80 वर्ष आमकां आतां 29 रनिंग तांकां 80 वर्ष जाता आशिल्ले एक 50 वर्षाचे व्यत्यास आसा आज आपणेले चरडाक आनी बापसूल मध्येची एक विशयान तूं एक हे जाता भिन्नाभिप्राय येता हो सांगता करे म्हणून तो सांगता नाका म्हणून तो सांगता इन्वेस्ट करून बाप सांगता नाका म्हणून सो तांगेले मध्य तूं हे जाता तशें आसतना आमकां तांणी आनीक ताजे कितें होड वयोमानान 50 वर्षाचे एक व्यत्यास आसा आमकां आनी स्वाम्याक म्हळ्यार कितलें की एक अंतर आसा सो तेन्ना आसतना अनेक विशयामध्ये कसन जाता की म्हळ्यार आमगेले विचारू तांगेले विचारू हॅव टू हे जावका तर आमी एकच जो पर्यंत तांणी पिठाधिपती आसाची तेन्ना तांगेल हंत ह म्हणचे कित्याक की म्हळ्यार तेन्ना ऑटोमॅटिकली स्वाम संतुश्टी उरताची आमी कसले तरी एक विशय काळ म्हळ्यार धाकल्यान मनान तशी आसनी म्हणून तेन्ना तांणी म्हाका स्वताची कित्याक म्हळ्यार तांगेल मनान न्ही वे सो असले मस्तीतले तांकां ही शिष्यांक वट्ट घेवन गेवन वचका तांगेले हाकवैके तांणी गौरव करता तेतून आमी कसन करता आशिल्ले की म्हळ्यार तांगेलो हंत ह एक पंत कसन जाता की भांगराचे थाली करचे एक संदर्भ आयले नैवेद्याक भांगरा थाली करचे आशिल्ले हे पयले उठून सेट जाले आमकां गोत ना सेट जाल्ले आमकां कांय गोत नाशिल्लें येल्लापुरा आशिल्लें सो बेंगलोरची कमिटी आयिल्ले सो बेंगलोरच्या कमिटीन एक भांगरा मंडप आनी जाले एक नैवेद्याक भांगरा थाली केले बरें आशिल्लें स्वामेल मनांत कसन की म्हळ्यार आमी संचारा उरताची भांगरा थाली प्रतिनिधी ते धुका कित्याक म्हळ्यार नैवेद्य हाडले नंतर अन्न निघाले नंतर रांदपेले आनी वता धुका मस्तीत लक्ष दवरका आमी संचारा उरताची आमी खंयकी प्रयाण आनी उरताची कसने तरी फाल्यां दाय खंयकी गेले थाल एक कडेन गेले ताजे वयरचे मांडी आनी कडेन गेले हे आनी कडेन नाका म्हळ्यार मस्तीतले जबाबदारी उरता म्हणून सांग ना 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 स्वाम्यान करका करका कडेन स्वाम्यान कसन सांग धाकल्यान ह म्हळ्यार आमी करचें म्हळ्यार आमी थंय येद्रा नाशिल्ले आमी भितर आशिल्ले आमकां कसन जालें कितें जालें हे उठून पयले सेट जाले धाकले आपेया म्हळें आनी आपेले आमी बसले आनी कसकी स्वाम्यान डिस्क्रिप्शन सांगलें विस्तार जावन सांगलें अशी अशी भांगरा थाली तुमगेलें कसन कडेन आमी ह म्हणटा की ना म्हणटा आमकां गोत ना भितर हांगा कसन जालें म्हणून ना म्हळ्यार स्वामेल मना ह आस की कसं म्हणून गोत ना स्वामेल मना ना आस की तेही गोत ना कडेन आमी एकदम ह म्हळें आमी ह म्हळें कडेन उठून लोकांक जयकार घालून सोडलें कित्याक आमकां गोत्तू ना कसन आसा कितें आसा म्हण आमी सांगलें न्ही स्वामेल हंत ह म्हणचें कडेन कसन जाता जावो म्हणून सो आमगेले न्ही स्वामेले तसले तरेचे संबंध आमगेले अभिरुची किंता म्हालगड स्वामेल मनांत कसन आसा त्या प्रमाण चलचे आमगेलें कर्तव्य आशिल्लें कित्याक की म्हळ्यार घरांत वयकेची एक पंत अशी जाता सुन्नीक माईक हे केलो पंत अशी जाता तेन्ना आमगेले स्वामी केन्नाय सांगता माय उरे पण माईले जयकार घालचे कडेन तुजी कसन जावका तुगेलें राज्य ती अशे पर्यंत तिगेले प्रमाण चलचे हां केलो पंत कश्ट जाता केलो पंत सहन करचे पडटा केलो पंत आयकून घेवचे पडटा केलो पंत ती आयकना केलो पंत ही आयकना मस्तीतले हे जाता किंतु लास्ट म्हालगड म्हालगडे म्हळें कितले जाल्यार वेके म्हालगड्यान सांगिल्ले उतरा प्रमाणेची आमी चल कापडटा त्या निमित्तान आमी म्हालगड स्वामेले कसले विशय आसले तांगेले खंयचे विशय ना म्हळ्यार आमी ना म्हणचे खंयचे विशय ह म्हळ्यार ह म्हणचे एक पंत कृष्णाल आनी अर्जुनाल संवादांत अशी जाल्ले की अर्जुन कृष्ण अर्जुनाक सांगता त्या झाडारी एक कीर बशिल्लो आसा म्हणून कृष्ण झाड ही पळयना थंय कीर आसा तेही पळयना आनी कृष्णाक उत्तर करता वय त्या झाडार कीर आसा म्हणून सांगता कडेन थोडे वेळान कृष्ण सांगता मरे ह्या झाडार कीर न्ही नवील पक्षी आसा म्हणून सांगता वय 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 नवील पक्षी आसा म्हणून गे न्हू अर्जुन सांगता पळयले वय की ना नवील आस की ना झाड आस की ना तेही गोत ना कृष्णाल उतराक ह म्हणटा आसा कडेन थोडे वेळान कृष्णान वापस सांगले मरेया ते कीर वयके न्ही नवील वयके न्ही कोगिले पक्षी थंय बशिल्लो आसा वय 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 करेक्ट करेक्ट कोगिले पक्षी बशिल्लो आसा म्हणून सांगता
त्यांना कृष्णान सांगितलं मर्या तू झाडही पळयताना कंच पक्षी असाही काही पळयताना काही पळेनाशीची तू म्हणतासा पिशी धरल्या तुका म्हणे. कडेरे अर्जुन सांगता म्हाका पिशी धरील ना किंतु तुगेले उत्तराक तू म्हळ्यार हांव पार जाता. हांव तुगेले उत्तर पळोवन गेलो ऐकून गेलो मागशी टर्न करून गेलो त्या झाडारी नवील पक्षी असा म्हणून पळोवन वापस टर्न करून तुका उत्तर सांगले नंतर तू एकदम चेंज करून घालची शक्ती तुगेले आसा. त्यातून हांव पळोवच किंता तू सांगिलाक म्हळ्यार हांव म्हाका प्रॉब्लेम ना न्ही. हांव ते नवील पळोवन हांगा चेंज केलें करून तू चेंज करेत तातूंत तुगेले तू म्हळ्यार हांव पार जालो. तशें आमगेले स्वामेल उत्तरांत आमी म्हळ्यार आमी पार जाले. ना जाल्यार फाल्याक तांगेल मना अशी आसा हांगेल मना अशी आसा अशी केन्नाय भिन्नाभिप्राय येवचे नाका म्हण कितें तरी तांगेल तू म्हणटा आशिल्ले. आहार विशयांत वैकेची मस्तीतलो पंत आमी वयोमानान सान आमी केलो पंत खालील ना आशिल्ले पदार्थ आमी पळयले जन्मांत खालील ना. जन्मांत कूक कॉर्न हे बड्डी कणंग हे ते कसं नाही आमी बेळगावांत पळयले वयके ना पळयले उरताले केन्ना आमी खालील वयके ना जन्मांत. स्वाम्याक ते म्हळ्यार पंचप्राण. हे आमगेले चातुर्मासा टायमार चौथे व्रताक तेन्ना कंदमूल फल खावका गेड्डे गेनसू भूमी भितर तुलेन आयिल तसले पदार्थ खावचे तेन्ना धान्य खावचे जायना फ्रुट्स खावचे जायना काही खावचे जायना तेन्ना आयिल म्हळ्यार हेची कूक कणंग बड्डी कणंग असल तरेची. सो सक्सकाणी हे शिजून दवरचे सक्काणी काही खावचे का जायना कित्याक म्हळ्यार एक सायड चातुर्मास व्रत दुसरी सायड असल कसं तरी खावका. सो कसन जाता की म्हळ्यार आमी तरी काही खायना ते चड खायनाची कडे स्वामेल उठो अभ्यासान एक दोन चूर पार खावचे आरंभ केले. कडे रांदपो आमी कशी आशिल्ली की म्हळ्यार पर्तगाळी पयले रामदेव वीर विठ्ठलाक स्वाम पुजे वता आशिल्ले आनी आमकां रामदेवाल पुजेक स्वाम्यान जबाबदारी दिल्ले. सो आमी थंय रामदेवा पुजे वता आशिल्ले पयलीं स्वाम स्नाना वता आशिल्ले. सो स्वाम्यान स्नान करून निर्माल विसर्जन करून पयलीं तांणी फळारा तांणी वता आशिल्ले. आमी कडे स्नाना वचून कडे निर्माल्य विसर्जन करून स्वाम्यार फळार कुडातून गेले नंतर आमी प्रवेश करता आशिल्ले. म्हळ्यार सायमल्टेनियसली जायनाशिल्ले. भिक्षा एक पंत जाता खाली हे मात्र फळाराच मात्र प्लस मायनस जावचे संदर्भ उरता आशिल्ले. कडेरी सक्सकाणी चातुर्मास व्रत पर्तगाळयेंत आमी चातुर्मास करून कोविडांत आमी थंय आशिल्ले स्वामेल वट्टू. हांगा सक्सकाणी उठ्ठू नमुने वरायटी उठ्ठू नमुन्याचे एकांतू कूक एकांतू बड्डी कणंग एकांतू ते आनीक मस्तीतले आशिल्ले 5 नमुन्याचे म्हळ्यार चारे चारी चड न्ही हे जाल्यार हे ते जाल्यार हे चड करून घेवन घालचे ना वेस्टय करचे ना. सो अशी करचे उरिले आमगेले कितें काण दवरून वता आशिल्ले ते आमी खाताचे म्हूण पयलीं स्वाम खावन गेले उरिले आशिल्ले कसन आसा ते आमी उश्ट्यांनी जायना म्हळ्यार तांणी जावक आशिल्ले तांणी काण घेतले पानान दवरून घेतले उरिल्ले तांणी सायडार दवरले कडे थाकले तांणी खाता. सो स्वाम्याक गोतना की आमकां आवडटा काय कसाने तांकां गोतना आनी ते विचारचे जायना तुमी कोण खातावे तुमी बड्डी कणंग खातावे तुमी कूक खातावे हे उठू ते तसले सिली विशय स्वामेले आमकां काय विचारचे ते सम्मनी. सो ते आयदन थंय दवरले आमी वयक्याची दर्शन करचे आनी वच्चे आशिल्ले इतलेची खावचे ना आशिल्ले खाली कूक दर्शन करचे आनी वच्चे आशिल्ले थोडे उदक पिवचे आशिल्ले आनी वापस चलचे आशिल्ले. एक दिवस कसन जालें की म्हळ्यार रांदप्यान आतां कोण रांदपासा तांणी न्हय नाजाल्यार तुमी ताका प्रश्न विचारताले अशी कित्याक केल्या म्हणून तातूंत फस्ट क्लॅरिटी दिता हे 2 रांदपी नाशिल्ले सो हांगा वचून त्रास करनाकाचे. सो आशिल्ले रांदपी कोणगे विंगड. सो कसन जालें की म्हळ्यार ते आयदन एक्चुली तांकांय कन्फ्यूज जाल्ले की आमी दनपार खावचे कितें दवरले की आतां घेवन वचचे म्हळ्यार तांकां कन्फ्यूज आशिल्लें. म्हळ्यार थोडे दूर दवरिल्ले ते दिवस खंयचे की थोडे एक दिवस की थोडे दूर दवरले ते दूर दवरले कुडेन आमी आतां घेवन वचका की शिष्य स्वाम्यां कडेन दनपार खावका म्हूण कितें दवरले म्हणून घेवन ताका कन्फ्यूज जालें. सांतान थंय दवरले थंय दवरले कुडेन दनपारा भिक्षे टायमार स्वाम्यान पळयले स्वाम्यान पळयले लॅक गोत आशिल्ले गणिताचे मास्टर ते
आम्ही खाऊन गेलो लास्ट कितले उरले आत वयके तितले आसा म्हळ्यार धाकल्यान खालना म्हणून एक स्वाम्याक कळलें धाकल्यान खालना सो तुल्यान स्वाम्यान चौकश करचें धाकले हांणी खायनाच म्हणून कडे दुसरे दिवस तुल्यान स्वाम्यान स्वीट पोटॅटो ते गोड उरता न्ही त्यात कोण कणंग शिजोवचे नाजाल्यार लास्ट बटाटे ते तरी खात आतां ते चाल केले ताजे वटूर ते म्हळ्यार अशी गुरू शिष्यांक वैके विचारनाची शिष्याल मना कसं नसा त्यांनी शिष्याल अनुगुण जावन तांणी चलता आशिल्लें सो अशी आमकां गुरू मेळिल्ले हें आमगेलें भाग्य आमगेल्या समाजाचें भाग्य कित्याक म्हळ्यार हे विशय तांणी सांगनाची सो हे रितीचे तांगेलें एक प्रेम शिष्यांचेर आशिल्लें आनी आमी वैकेची तांणी आमकां मस्त पंत सांगलें केलो पंता तांणीची फ्रुट्स आनी कापून घेवन व्हरता आशिल्ले आमी म्हळ्यार वयोमानान सान म्हळ्यार 18-20 वर्ष खंय तरी पेस्कात घेवन आनी खंय तरी बोट सो एक पंता आंबे पेशी आनी उठून तांणी कट करून घेवन वता आशिल्ले सो असल तरेचे एक हें आशिल्लें एप्पल खायनात तांणी कित्याक की म्हळ्यार तांकां दांता सेट आशिल्ले सो खावचे चड गेले म्हळ्यार तांकां ते न्हिजाक ते सेट लागता आशिल्ले सो ते दुखता आशिल्ले सो त्यातून तांणी एप्पल चड खायनाची सो आमकां एप्पल आवडटा सो आमी खावका म्हळ्यार कितें तरी अर्द एप्पल कट करचे आशिल्ले अर्द म्हळ्यार आमी खाल्ले आतां आनी खावू का न्ही वे सो अशी तरेचे एक तांगेले एक प्लॅन उरता आशिल्ले म्हळ्यार मनांत मस्त प्लॅन करता आशिल्ले बट कळनाशिल्लें किंतु आमकां गोत्ता आशिल्लें सो एकादशी दिवसू आमी एकादशी व्रत करचे म्हळ्यार निराहार निर्जल कसनेची आहार आनी खायनाशी उरचे 36 तास काही उरना सो अशी आसतना कसन जाता आशिल्लें पर्तगाळी मठान तूं एकादशी दिवसू जेवण आनी उरना त्या दिवसू खाली फळार सो फळार कसन की म्हळ्यार आमी फळार करनाशिल्ले कित्याक म्हळ्यार निराहार निर्जल बट कसन जाता आशिल्लें स्वामे गेले कुडेन आमी तांगेले फाटोफाट गेले म्हळ्यार तांकां कळटा आशिल्लें धाकल्यान खालना म्हणून सो आमी प्लॅन करता आशिल्ले स्वाम गेले उट्टू लोकाल थंय लोक कोण कोण बशिल्लो उरता उट्टू लोकाल फळार जाले नंतर आमी वचचे आशिल्ले कित्याक वता आशिल्ले की म्हळ्यार तांकां कसन करता हां आनी फळार घेवन आयले म्हणून नाजाल्यार पयले बेगी गेले म्हळ्यार फळार जाले 10 निमिषां भितर गेले म्हळ्यार स्वाम्याक गोत आसा की इतले बेगी फळार थंय जायना म्हणून सो आमी थोडे अर्द तास हें करून घेवन थंय वचचे आशिल्ले खंयची एक दिवसू कोणकी स्वाम्याक कानाक घाले की धाकले फळार घेनाची म्हणून फळार घेना म्हणून कडेन कडेन स्वाम्यान सांगलें ना तुमी कसने तरी घेवू का तुमी शिक्षण घेत आसाची पोट हून जाता कडे शिक्षण मस्त पठन करका मस्तितले पदे पदे सांगत उरका मस्त ताण आनी येता सो आतां हें करचें नाका आतां शिक्षणा कडेन तुमगे लक्ष उरो कडेन व्रत आनी कडेन करचें जाता म्हणून स्वाम्यान कडेन विशय सांगून कडेन आमी थंयची त्याग केले कित्याक की म्हळ्यार गुरू विरुद्ध जावन गेलो आमी एकादशी व्रत केल्यार वैकेची एकादशी पुण्य काय आमकां मेळना जर गुरू उत्तर पालन करून गेलो एकादशी व्रत थोडे भंग जाल्यार वैकेची आमकां संपूर्ण फल मेळटा म्हळ्यार एक विश्वास आमकां आशिल्लो जेन्ना गुरू वाक्य पालन करता म्हळ्यार कितें तरी आमी तेन्ना तांणी संतुश्ट दितलो आमी सांगिल्लें उत्तर आयकलें म्हळ्यार अशी केलो पंता तांगेल्या उतराक आमी समजावन चलून वचचें केलो पंता आमगे कसने तरी सम दिसना जाल्यार आमकां समजावन घेवन तांणी वेवस्थ करून घेवन दिवचें असल मस्तीतले स्वामे आमगेले बद्दल काळजी करून घेता आशिल्ले सो असल तरेचें एक बांधव्य आमकांनी प्रिय गुरुवर्य स्वाम्याक आशिल्ले तशीची आश्रम दिक्षा दिवस वैकेची तांणी कसन की म्हळ्यार मनांत दवरून घेताची म्हळ्यार थोडे कठोर स्वभावाचे किंतु केन्नाची कितलेक मोवाळ स्वभाव आसा ते दाखोवन घेनाचे इतलेक तांगेले एक प्रिती समाज वर्गा वैके आशिल्ले आमचेर वैकेची आशिल्ले सो इतले तरेचे एक संबंध आमकांनी तांकां आशिल्ले आयचे दिवस आमी कितें उडगास करता आसाच की म्हळ्यार पळय आयचे आमगेले यती दिक्षा घेतिल्ले दिवस भय किंतु उडगास केल्यार गुरुलेक उडगास येता न्ही इनडायरेक्टली आयचे यती दिक्षा आमगेले महोत्सव यती दिक्षा घेतिल्ले दिवस म्हळ्ळे निमित्तान यती दीक्ष दिल्ले कोणे आमगेले गुरून दिल्ले हे एक चिंतन करचेक एक अवकाश मेळटा म्हळ्यार कितें तरी आयच्या दिवसाक आमी अनुमती दिले आतांची सांगिल्ले प्रमाणे जिवोत्तम तीर्थ स्वाम्यांनी
ह्याची दिवसाक त्यांनी आश्रम दीक्षा घेतिल्ले त्यातून आमगेल स्वामी मनाक ह्याची दिवसाक म्हणजे 2 मुहूर्त काढले माघ शुद्ध त्रयोदशी आणि एक माघ कृष्ण पंचमी तांकां पंचमी मनाक आशिल्ले कित्याक की म्हळ्यार देवान जर त्रयोदशी ना म्हळ्यार सेकंड ऑप्शन कसं नाही म्हळ्यार कितें तांणी 2 ऑप्शन दवरून घेतिल्ले किंतु स्वामेल मनाक त्रयोदशीची दवरून घेतिल्ली तांणी त्रयोदशी दिवसाकची तांणी 2 मुहूर्त काढले म्हळ्यार त्रयोदशी तिथी दिवसाकची जावका कित्याक म्हळ्यार स्वाम्याकय गुर्त आशिल्लें ते जिवोत्तम तीर्थ स्वाम्यान घेतिल्ले तसले आश्रम तिथी तातूंत आमकां त्याची दिवसाक आश्रम तिथीक म्हळ्यार माघ शुद्ध त्रयोदशी दिवसाकची आश्रम दिवका म्हणून स्वाम्याल संकल्प आशिल्ले जे स्वामेल मनात आशिल्ले त्याची दिवसाक रामदेवान वैकेची प्रसाद दिले अर्थात गुरुल मनांत कसं उरता त्याची रामदेवाल मना प्रसाद म्हणून घेनो त्याची दिवस सिद्ध जाल्ले त्या नयशीची आता तारीख तुम्ही जर सम पळोवचें गेल्यार आमी तेन्ना 9 फेब्रुवारी 2017 9/2/2017 जर ताजे तुम्ही काउंट केल्यार 2017 म्हळ्यार 10 नंबर जाले एक दिका 9 आनी 2 11 11 आनी 10 केल्यार 21 जाले 2 + 1 3 जाले आता खंयचे स्वाम्याले आश्रम तिथी दिवसाक आमकां स्वाम्यान आश्रम दीक्षा दिले त्या स्वाम्याले पीठाधिपती संख्या वैके 3 सो 9/2/2017 ॲड केल्यार कितले जाले 3 आयले आयच्या दिवसाकय सेम कथा 10/2/2025 2025 ॲड केल्यार 9 जाले 10 + 2 केल्यार 12 जाले 12 + 9 केल्यार 21 जाले 2 + 1 केले 3 जाले सो 8 वर्सां नंतर वैके सेम कॅल्क्युलेशन सो तेन्ना आमी सांगचें विसरले तेन्ना आमकां तितलें आमी हें केलें नाशिल्लें किंतु आज अवलोकन करतना त्या दिवसाक दिलेला संख्या जिवोत्तम तीर्थ स्वामीकची पीठाधिपती संख्याक संबंध पावता आणि तिथी वैकेची जिवोत्तम तीर्थ स्वाम्याला तिथीकची संबंध पाविल्लो आसा आता आमकां गुरू कितें जावका म्हळ्यार कितें एक विशय सांगून आयची आमी सभा कार्यक्रम अंत्य करताचे म्हळ्यार कडेन मुखारी उत्सव आनी घडचो आसा उठू लोकांक गुरू जावका कोणेय असो तो लौकीक जिवनांत उरो नाजाल्यार आध्यात्मीक जिवनांत उरो विंगड उरताले किंतु गुरू म्हणले उठू लोकांक जावका तशी ताजेन कसन फायदो म्हळ्यार कितें एक सांगचें की गुरूल वाक्य जर आयकलें गुरूल वाक्य पालन केल्यार कशी जिवनांतल्यान कश्टांतल्यान पार जाता म्हळ्यार कितें सांगलें आमी गुरू आसा म्हळ्यार कितें आमी सांगता न्ही आमकां ही एक गुरू आशिल्लेची त्या निमित्तान आमी सांगता आसाची एक व्यक्तीक तागेले घरांत 19 घोडे आशिल्ले कितले घोडे 19 घोडे तान मरचे थोडे दिवसा पयले तान एक मृत्यूपत्र विल्ल तान एक बरयलें ते विल्लांत कसन बरयलें की म्हळ्यार 19 घोडे तुलेन अर्ध भाग तागेले चेल्ल्याक वचका 19 तुलेन अर्ध भाग कोणाक वचका चेल्ल्याक वचका 1/4 भाग 1/4 भाग तागेले बायलेक वचका म्हणून तान सांगलें 1/4 भाग बायलेक पावका उरिल्ले 1/5 भाग 1/5 भाग तागेले सेव केलेले तसले एक कार्मिक कोण आसा ताका वचका सर्वंट कोण आसा तागेले उठूची देखभाल केले ताका वचका म्हणून सांगलें थोडे दिवसा नंतर तागेलें मरण जालें आतां विलांत कशें जालें 19 घोडे अर्ध भाग चेल्ल्याक वचका 19चे अर्ध केले कितले येता 9.5 येता आतां घोड्याक 9.5 कशी भाग करचे जातवे 9 करे तबा उरील अर्ध हाफ कोरगेन हाफ ताका हा करचे जातवे प्राण गेले कडेर ताणें कसन केलें की म्हळ्यार एक गुरूले गेलो आनी बापसून विलांत अशी बरयलें 19 घोडे अशी वांटून घालका अर्ध भाग चेल्ल्याक 1/4 भाग बायलीक 1/5 भाग तागेले कोण काम करतालो ताका दिवका म्हणून बरयलें आसा
आता कशी विभाग करचे म्हणून गेलतना 5 दिवसाक आमी येताची आनी तुका वेवस्था करून दिता म्हणटाना तो गुरू एक घोडो घेवन गेलो थंय येता. थंय 19 घोडो कडे गुरून एक घोड हाडले. ते मेळून कितले घोड जाले? 20 घोड जाले. ताजे अर्ध केले कितले जाले? 10 घोडे तागेले पुताक दिले. कडे त्या 20चे 1/4 भाग केल्यार कितले जाले? 4 इतले 20. 5 कोणा गेले? बायलेक गेले. कडे 1/4 केल्यार 5 बायलेक गेले. कडे उरिले 1/5 भाग 20चे केले कितले जाले? 4 जाले. 10 + 5 + 4 कितले जाले? 19 तांकां दिले. कडे त्याची गोड्यार इकडे गुरू मुखारसून गेला. सो आमगेल सांगचे तात्पर्य हेचीची कष्ट येता. कष्ट आयिल तना 19 जिवनांतू 19 कष्ट आसा म्हूण लेका. 19 प्रॉब्लेम तुमगे जिवनांत आसा म्हणून घेवन लेका. किंतु ताका एक गुरुले वाक्य ॲड करून घेवन जर तुम्ही हे केले 19 प्रॉब्लेम तुमगेले पार जाता. त्या निमित्तान कशी त्या गुरुन 19 घोड्याक आपल्याला एक घोड लायले आणि उठूची विभाग करून घेवन दिले. तशीच आमगेल जिवनांत वैके कष्ट तापत्रय अडचण उठूही आसा ना म्हणनाची. आमकांही कष्ट येता. आम्ही गुरु म्हणून आराम बसले अशी काय ना. आमकांही मध्ये मध्ये कष्ट येता. आमकांही मस्तीतले आयकूचे पडता. मस्तीतले सहन करचे पडता. मस्तीतले बद्दल आमकांही ध्यान घेवचे पडता. किंतु आमकांही गुरु परंपरा आसा. फाटले 22-23 स्वाम्याले उडगास केलो कुडे ना तांणी कसनय तरी एक परिहार सांगलो कुडे ना. परिहार म्हळ्यार मालगड्यान तेन कशी चल्ले त्या उठूच आमी अवलोकन केलं कुडे ना आमगेले कष्ट वैकेची परिहार जाता. मस्त लोकांक दिसता की संन्यासी जीवन बरें पळय स्वाम्याले. मर्सडीज कारार येताची, आरामशीर बसताची, हाय दिकान त्या दिकान फॅन आरामशीर हे करता. उठू लोकां दिसता. किंतु हांग बशी लोकांक कोणाक सांगलें हांग येवन बस रे म्हळ्यार कोणेय येवन बसना. कोणाक तरी सांगलें ओपन ऑफर दिले येवन बसाची म्हळ्यार नाका म्हणटा स्वामी तुमकां उरता म्हणून. म्हळ्यार दिश्ट्याक एक नमुना स्वता अनुभव करच्याक विंगड. दिश्ट्याक तुमकां दिसतालें मर्सडीसार येताची हांगा वचेत तो भेटलो हो भेटलो तो पॉलिटिशियन येवन घेवन स्वाम्याक नमस्कार घालता मारे तितले हे आसा. बट तितलेची बाकीचे वैके त्याग करता. आतां उठू लोकांक तेची सांगलें हां केलो लोक कडे रे 60-70 वर्ष जाले उठू किटकिट नाका म्हणलें कितें त्या विंगडा त्या विंगड म्हळ्यार त्या संन्यास विंगड. आतां किरकिरी नाका हे खंय की लोन घेतले ना आनी कसं आसा किरकीर नाका घरांत लोक येताची ताजे त्या विंगड ते अर्थ ना म्हळ्यार. सो असल तरेच्यांनी आमी अपेक्षा करतानाची आमगे कित्याक आमी सांगलें कितें म्हळ्यार आमगेले स्वामे गोंगोळींत आसतना लायब्ररी बशिल्तानी. लायब्ररी बसतना मध्य कपाट आशिल्ले. कपाटा मागशी वैकेची 2-4 लोक बशिल्ले. कपाटा हे दिकान आमगेले स्वाम बशिल्ले. कपाटा त्या दिकान बाकी 2 लोक कोणकी बशिल्ले. तेन्ना आमगेले स्वाम्याक शिष्य जावचे संदर्भांनी तेन्ना हे जाल्ले. तेन्ना ते 2 चेडूं हरशीची उलोवंक येता स्वाम जावचे बरें रे म्हणून. कित्याक म्हळ्यार ना तुपान तलिले खावच्याक मेळटा म्हणून. म्हळ्यार तेन्ना तूप तितले उठू लोकां घर तुपाचें खाण आनी जायनाशिल्लें. तेल मिळचें होड आशिल्लें. तुपान पदार्थ खावचे म्हळ्यार अप्रूप आशिल्लें. तितलें हें ना. आतां खंय गेल्यार तूप मेळटा काय टेंशन ना. किंतु तेन्ना म्हळ्यार ते चेडूवान हरशी उलयतना कितें आमगेले स्वाम केन्नाय सांगता आशिल्ले हे 2 लोक मागशी बसून घेवन स्वाम जाल्यार बरें तुपा खाण मेळटा म्हूण सांगिल्लें म्हणून आमकां सांगताचे. सो अशी तितले तरेचे एक दिसता हे करेत तशी हे ते. बट लेकील तितले सुलभ ना म्हळ्यार दिश्ट्याक चंद दिसता स्वाम बरें शाल घालून घेताची हे ते उठून दिसता. किंतु कितले सहन करका पडटा कितले त्याग करका पडटा अनुभव केलेली व्यक्तीक मात्र कळटा. येद्रा बशी लोकांक सुलभ दिसताले हे ते म्हणून आमकां स्वामेलो अनुभव आमकां कळटा. मस्तीतले संदर्भांत उरता. रात्री तान लागल्यार उद्दा पिवचें जायना. मस्तीतले कश्ट उरता म्हळ्यार कोणाक सांगचेक जायना.
कसं नाही करच्यातल्या वापस स्नान कर, प्रयाण करताना आणि स्नान कर, थंय गेलताना आणि स्नान कर. सो पहिल्याच दिवसात 3-4 स्नान जाताची ताजेर आणि खावका म्हणा आणि परत स्नान कर. इतले अनवाळपण हे खावचें ना ते खावचें ना. कसन जीवनांत आमी पूर्वाश्रमांत करचे उठूची त्याग करका. सो असल तरेचे मस्तीतले उरता. आतां केलो पंथा दिसता आमगेल्यान तूं एक पंत अशी जाता की कोणे तरी येवन सांगता हांव उठू शुगर आतां सोन सोडलें, साखरे पदार्थ खायना, हे ते म्हणून घेवन कोचान घेता. अशीची एकल्याला एक सांगता हांव ताणें शुगर पदार्थ खावचे सोडले, कसले हांव खायना म्हणून. कडे एकल्यान विचार बायलीक हाणें खरें सोडलें वे, साखर भात खायना की हे खायना. काय ना ताका डायबिटीस चले त्यात कोणाच सोडले हे वैराग्य. डायबिटीस आतां ताणें डायबिटीस म्हळ्यार ते कमीपण दिसता. डायबिटीस जालें म्हणून सोडलें म्हळ्यार कमीपण दिसता. ताजे किंदान त्याग, ते शब्द त्याग केलो म्हळ्यार हो त्याग केलो मरे तुवें म्हळ्यार तुका रुची असून त्याग केलो म्हळ्यार ते विंगड येद्रा दिसता आसा. वयर समज तूप तेलवत आसा तरी तूं सोडता म्हळ्यार तें एक, बट तुका डायबिटीसून तूं सोडता म्हळ्यार ताका विंगड अर्थ जाता. सो असले वैराग्यान येता की ना डायबिटीसान येतना खावचें दिसता बट खावचें जायना. सो उठलो काय जाता. आतां आमगेल्यान तूं व्यंकटेश अंबळी म्हणून आयकल उरतालो तुमी, मस्त म्हांतार आशिल्लो तो. ताका 70-85 वर्सां वयर जाल्या. चाकूल खावचें मात्र ताका गेलें ना. चाकूल पळयल कुडे खावका म्हणून दिसता. ताका दांत वैके ना. तो कसं करता आशिल्लो की म्हळ्यार चाकूली खावका म्हळ्यार की इतले तागेले हे की म्हळ्यार हुना च्या हाण घेवन तांतू बुड्डोवन घेवन तरी खाता आशिल्लो तो. थंय तरी बुड्डोवन घेवन कुरकुर म्हळ्यार हे करचें जालें ना. एक प्याल घेवन घेवन सम पुड्डी करून घेवन ते पुड्डी तरी खाता आशिल्लो. म्हळ्यार इतले चाकूली खावका म्हळ्यार एक अभिलाशा ताका आशिल्लें. सो मनुश्याक मस्तीचे अभिलाश उरता, हे जावका ते जावका, हे खावका ते खावका. किंतु असल संन्यासी जिवनांत असल अवकाश मेळना. सो हे कोणाकची कळना. तातूंत उठू गुरू कोणेही उरो, परंपरेचे सर्वही गुरू उरो ना अन्य मठाचेही कोणेही गुरू उरो, तांगेल स्थानमान गौरव तांणी करील त्याग ते केन्नाही आमी विसरचेक जायना. आमी केले म्हण कितें रे न्ही, आमी रामदेवाचेरय भार सोडले. देव कशें सांगता तशी करचें म्हणून घेवन तन्निमित्तान आयच्या दिवसाक स्वामीले यती दिक्षा दिवसू हे उडगास करका म्हळ्यार कितें री तुमी आयच्या दिवसाक हे सभा कार्यक्रम धवरून घेतिले. केलो लोकांक आमगेले आतां पर्यंत आमी कशें आयले कसं केलो लोकांक गोत नाशिल्लें म्हळ्यार कितें री आमी सांगलें. आमी शिक्षण वैके घेता आशिल्ले. आम सम उडगास आसा. आमी मेकॅनिकल इंजिनियराचे फर्स्ट इयराचे सेकंड रावंड एग्जाम बरोवच्याक आमकां फीस भरका. एक एग्जाम बरोवका, एक स्वामेलाका अनुमती दिवका. फीस भरल्यार आतां आमकां आमगेले ते निश्चय ना की आमीची देव आमकां अनुग्रह करता हे आमकां कांय गोत ना. सो लास्ट आमी एग्जाम बरयले म्हळ्यार लास्ट एग्जाम आमकां बरोवचेक जालें ना. किंतु फोन आयले की एग्जाम येताना प्रॅक्टिकल एग्जामाना कसन प्रॅक्टिकल डायरेक्ट प्रॅक्टिकल थंय आपयलें आनी कसन प्रॅक्टिकलांक गेलें आनी फोन करून घेवन आयिल्ल ना, हें केलें ना तें केलें ना अशें उठून सांगता आशिल्लें. आज म्हळ्यार देवाल अनुग्रहान कशी म्हळ्यार कशी चेंज जाता म्हळ्यार कितें सांगलें. आज खंयचे कॉलेजांतू ना खंयचे इंजिनियरींग कॉलेजांतू आमी शिकता आशिल्ले. आज त्याची इंजिनियरींग कॉलेजाचे आज आमी हांगा स्वाम जावन घेवन हांगा पिठाधिपती जाले म्हळ्यार कितें री तांणी मस्त संतुश्टीत आसा म्हणून घेवन थंयचे जन आमकां मस्त लोकांन सांगलें. मस्त लोकांन आयिल्ले की स्वाम्यान थंय येवका म्हणून पळोवया केन्ना जाता तेन्ना येवका म्हणून. आमी GSS कॉलेजान शिकिल्ले. थंयचे लोकय आमगेले लोक आशिल्ले. तांकां गोत नाशिल्लें. तांणी आतां कसन सांगता की म्हळ्यार की आमगेले चेडवांनी शिकिल्लो इन्फोसिसा पावलो, आमगेले चेडवान शिकिल्लो विप्रो पावलो, आमगेले हांगा शिकिल्लो एक्सेंचरा पावलो, आमगेले इंजिनियरींग शिकिल्लो हांतू डेलायटो पावलो नाजाल्यार PWCंत पावलो हांगा पावलो. आतां तांणी एक सांगचेलें आमगेले हांतू शिकिल्लो कशें स्टुडंट आज ते पर्तगाली स्वाम जाल्या म्हणून. सो एक नवून तांगेले भावना
की उठू लोकांक असले मिळता इंजिनियरिंग जाला हांगे गेला थंय गेला किंतु एक परतगाली म्हटल्याक आज त्यांनी स्वाम जावन गेनू थंय मस्त समाज बांधवांक हे करता आसा म्हणून तांकां वैक एक संतोष दिसता आसा आनी मुखावेल दिवसांत तो अवश्य आमी थंय वतालेची म्हळ्यार इतलेक जिवनांतू आमी पळयल्लें आसा ते नैशीचे आमी खंय बेळगांवांत आमी वास करता आशिल्ले सो ते शाखा मठ आशिल्ले आनी भौशः 2012 तू शिराली गांवतल्यान कोण बेळगांवांक आयिल्लो आसा बेळगांव मठ कितलो व्हड आसा म्हणून न्हू तुमकां कळटालें लागीं 6000 स्क्वेअर मिटर जागेंत विस्तार जावन घेवन आशिल्लो तसलो जागो तो आनी बरे भव्य हॉल बांदले आनी स्वाम्यान आमकां थंय नेमक आमकां म्हळ्यार पुर्वाश्रमांचे भट्ट कुटुंबाक थंय नेमक केल्ले सो आमी दिवसा रातचे वचचे येवचे उठू थंय आशिल्ले सकाळींतल्यान सांज पर्यंत थंयचे आमी भोंवचे हे ते न्ही आशिल्ले मित्र वर्ग म्हणून अशी कोणे चड आमगे तेन्ना कोणे ना आशिल्ले किंतु अप्रूप कोणे तरी थंय आयले कित्याक म्हळ्यार आमगेले एड्रेस उठू तेचीची शाखा मठाचे एड्रेस बरोवचे सो उठू लोकांक थंय आयले फुडें उठू लोकांक घर इतलें न्ही इतले सान उरता हे पळयलें इतलो व्हड मठ आसा तेन्ना ताणें विचारचें हे तुमगेले वे म्हणून ना 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 आमगेले स्वाम्यान बांदिले आमी हांगा राबत आसाचे म्हणून सांगचे किंतु आज आमी खरें जावन सांगता आमगेले म्हणून न्हू सांगते तशी तेन्ना आमी आमगेले स्वाम्यान बांदिले आमी खाली पळयत आसा हांगा म्हणटा आशिल्ले किंतु आजय आमी ताका अधिपती जावन घेनू देवान हे रितीरी चेंज केल्लो आसा म्हळ्यार पळया सान आसतना आमी सांगचे आमगेले न्ही आमी तेन्ना सांगचे आमगेले म्हणत आशिल्ले बट तेन्ना तितलो अधिकार ना काही ना किंतु आज इतलो अधिकार देवान दिल्लो आसा की आज बेळगांव शाखा म्हणटा आमगेलेची म्हणून सांगची तशी देवान तशी एक काया पलट म्हणून सांगता पळय सो तशी एक देवान अनुग्रह केले आनी आमी केन्नाय सांगता आशिल्ले की आमी केन्नाही पोस्टल एड्रेस तुमी कसम बरयताची तुमगेले घरा पोस्टल एड्रेस बरयल्यार कसम बरयताची आतां कोणें तरी आसल्यार तुमगेले घरचें नांव बरयता गुरू कृपा ना हे निलय त्या निलय अपोजीट ऑफ दीस नाजाल्यार अडजस्टंट टू दीस अशी तशी बँकाचे दूर हाजे ताजे मागशी बिहायंड हे हॉटेल त्या हॉटेल आमी कसम बरयता अशें म्हळ्यार स्वामेलें नांव बरोवंक आमकां केन्नाय ते सभागृह नांव ताका आमगेलें गुरूल नांव एड करा म्हळ्यार आमकां गुरूल नांव घेवचें जायना सो सभागृह ताजे पयलें आमगेलें गुरूल नांव सो केन्नाही आमगेलें नांव घालून घे न्हू एड्रेस बरयतना पयलीं कोणालें नांव घालचें हांगेलें नांव घालचें सो आमी केन्नाय सांगचें तांगेलें नांव बरोवन 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 लास्ट पोस्ट तांगेले येवन पावता तशी जालें असल भाग्य कोणाक मेळना उड्डू लोकांक तुमगेलें घरचें नांव बरोवन घे न्हू हाजी येद्राक ताजी येद्राक म्हणून किंतु आमकां केन्नाही शाळेंत वतना कॉलेजा वतना इंजिनियरींग वतना केन्नाय तुमगेलें एड्रेस बरयता म्हळ्यार पळय तेन्ना आमकां गुरुलें नांव बरोवंक आशिल्लें आज तें गुरूल नांव बरोवन 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 वची आज गुरूल स्थानाक येवन घेवन पाविल्लो आसा इतलेक गुरुले महिम आसा आज आनी चड आमी विस्तार करनाची आतांची 8:30 जाल्ले उरताले मुखावेले उत्सव कार्यक्रमांनी घडका आनी आयच्या दिवसाक स्वामी यती दिक्षा दिवसा निमित्तान इतलेक प्रितीपूर्वक जावन घेनू स्वाम्याक वस्त्र वैक्याची स्वाम्यान हेची न्हीस कामळ कितें रे आमकां तसल आनी न्हिसून अभ्यास ना आमकां एक न्हिश्याक एक शाल आसल्यार पुरो आमगेलें जीवन चलता आमकां हेची वस्त्र जावका तशी वस्त्र जावका त्याची बॉर्डर जावका हे आमगेलें कशें हें ना उठू ते आमी ते नेग्लिजिबल आमी ते आनी चड पळोवंक येना जास्तीन जास्त आमी बॉर्डर नाशिल्लेच आमी घालून घेवचे कित्याक की अनवाळपणाक उपयोगा येता बॉर्डर आयल्यार कशें जाता की म्हळ्यार वस्त्र आनी सम पिळना केलो पण तो उद्दा आनी सम लागना म्हळ्यार कितें स्वाम्यान तेन्ना सांगिल्लें चड व्हड बॉर्डर आशिल्ले अनवाळपणाक केलो पण याना कित्याक की म्हळ्यार कोण वस्त्र तिंबेता तागेलें मन खंय की उरून गेलें ताणें वस्त्र तिंबेलें ना जाल्यार आमगेले अनवाळपणाक हें जाता त्या निमित्तान जालें तितलें प्लेन वस्त्र हें करता किंतु शिराली लोकांले मन आशिल्ले स्वाम्यान तसले एक स्वाम्यान संतोष जावची किंता
संपूर्ण समाजाचे लोक संतुष्टीत जाता आजेले री ते एक निसल्यार कसं तोंदर जाता आज आम्ही निसले आमकां मन आस की ना त्या प्रश्न न्ही किंतु बाकी लोक संतुष्टीत जाता म्हळ्यार हाजे ना आमी निसल्या री तेन्ना खंयचेही हें ना कित्याक म्हळ्यार तुमी संतुष्टीत आसाची कित्याक म्हळ्यार आमगेले स्वामीन आमगे ती दीक्ष दिले ताका की सर्व ही समाज बांधव संतुष्टीत उरका सर्व ही समाज बांधवाल कसने कष्ट कितेंय असल्यार निवारण जावका स्वामीन मार्गदर्शन करका म्हणलेची आमगेले गुरुल अपेक्षा आशिल्ले सो गुरुल अपेक्षा प्रमाणे आमी चलका तशी तुमगेले वैके इच्छा आशिल्ले स्वामीन तसल एक वस्त्र न्हेसून घेवन आमकां अनुग्रह करका म्हण कितें तरी आयच्या दिसाक अवकाश मेळ्ळो आसा आज वर्धंती उत्सव तशी स्वामीले यती दिक्षा हे सर्व ही आयच्या दिसाक देवाल अनुग्रहान प्राप्त जाले आनी तुमी भव्य रितीरी आणि गौरवपूर्वक जावन स्वाम्याक वंदन केले बद्दल आमी संतोष अभिव्यक्त करताची देव सगळ्यांक बर घडोवो तुमगेले घरांतू तुमी करता आसले उद्योग व्यवसायांतू शिराली पेंटेंतू हे मारुती देवस्थानांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत रो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाचे आमी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पण।